आमी आसात सावळवाडा पेडणे हांगा आसात आनी हांगा जे शेतकरी आसात खंय तरी गव्हर्मेंट जॉब ना ह्या हेतून खंय तरी स्वताचे बिझनेस करपा खातीर खंय तरी शेत बागायत बारीकशे ते हे करतात आनी खंय तरी उत्पन्न घेवपाचे प्रयत्न करतात। पूण खंय तरी अशें जाता की जे वायल्ड एनिमल आसात गवेरेडे आसात आनी हेर जे जनावरां आसात येवन तेंचे नाश करतात। सगळे जे पीक जे लायतात ताचेर ते रातचे येवन धुमाकूळ घालतात आनी लुकसाण करतात। खंय तरी शेतकरी म्हणटात सरकारान हाचेर लक्ष घालप गरज आसा। खंय तरी जे हिल कटिंग डोंगर कापप जे प्रकार सुरू आसा त्या खातीर खंय तरी जे जंगलातले जनावरां जी आसात गांवांत येवपाक लागलेले आसात आनी अशे जे शेतकरी जे आसात जे तेंची शेतीच्या हेतूनसून तेंचे पोटा पाण्याचे उदरनिर्वाह म्हणटा ते जाता। पूण खंय तरी ते सुद्दां खंय तरी डिस्ट्रॉय करपाचे जे काम आसा ते वायल्ड एनिमल करीत आसात। हांगा गजानन सावळ देसाय जे आसात हांच्यांनी हे जे पीक केल्ले आनी तांच्यांनी भरपूर मेहनत घेतात। हांगा येवन रातचे न्हिदतात बी। खंय तरी फंक्शन बी आसतात जाल्यार खंय तरी काल गेले आनी तांचे नसताना हांगा जे वायल्ड एनिमल पायसन जे आसात ते येवन हांगा धुमाकूळ घातले आनी तेंचे जे पीक आशिल्ले ते फूल डिस्ट्रॉय केल्ले आसात। तेंचें एकूच म्हणणें आसा की सरकारान असले जे शेतकरी आसात खंय तरी तांचे लुकसाण जातात तांकां खंय तरी लुकसाण भरपाई दिवचे अशें मागणी तांच्यांनी केल्ले आसात। आयज आमी हे मिरसांगे लायलेले आहा, पण ह्याच्या पयलीं हळसाणो लायलेलो आहा। इतकी मेहनत करून आमी करतो की कारण एक काय ते जॉब ना म्हणटकच आमी आतां खंय तरी शेती करतो। गव्हर्मेंटान शेती करा म्हणून शेतीच्या हातून लक्ष घातलो, पण अंदू थोडक्यातच हे केली। गव्हर्मेंटाच्या अंडर बाय मारले आहा, बायक सबसिडी बी मेळयली आहा, पण जाय तशी मेळांक ना, पण सोडून मेळ्ळी आमकां। पण तेतून आमी उत्पन्न केलं तेतून आतां गवे रडयले हय रस्त्यासून सकयल देवले। ही तेंडली लायली आमी, तेंडली ती वयर पालो सगळो खाल्लो तेंच्यांनी। दुसरी गोष्ट थंयच्यान वयर सरले भेणे कंप्लीट खाल्ले। भेणे हे कंप्लीट खाल्ले। भेण म्हणजे आतां म्हाका अशें दिसता कोण भेणे लावंक नाका म्हणटा। ह्याच्याय पयलीं भेणे खाल्लेले पण आमकां तितकी ह्या नासली। बरोबर ही सगळी पावलेट तेंची, म्हणजे ही दोगा तिगा आहा चौगा आहा। हे भेणे तेंच्यांनी मुनासून खाल्लेले आहा। ही चिटकी खाल्लेली आहा। तसे आता हे मिरसांगे हे बघ हे कसे खाल्लेले आहात ते बघा। ह्याच्यावर उत्पन्न आम्ही आता काय शेतकऱ्यांना करूचा आणि काय करू ह्या करूचा ह्या काय समजना। हे सरासरी म्हाका दिसता 10-12 हजाराची लुकसाण भरपाई जाल्लेली आहा। त्याच्या पहिले हळसाणो घातलेलो तो हळसाणान म्हाका दिसता जास्तीत जास्त म्हाका दिसता तसोच 5-6 हजाराची लुकसाण जाल्ली आहा। मग अशी जर शेती करून गेलो आम्ही, खत पाणी घालतो ते आम्ही, आणि ते खत पाणी घालून मेहनत करून जर आमकां काय मेळना उत्पन्न करपाचा काय। आता ही गवेरेडे येयले कित्याक गावात थंय मोपा एअरपोर्ट जालो मान्य आहा, पण आता इतर डोंगरय कापून गेल्ले आहात। म्हणून ह्याच्या गव्हर्मेंटान लक्ष घालून ते डोंगर ह्याच्या फुडले तरी त्या भाटकारांनी गव्हर्मेंटान डोंगर नष्ट करपाचे न्हू, किंवा डोंगर नष्ट केलेले आहेत गवेरेडे रानटी जनावरां सगळी भितर सरतात। म्हणून ही लुकसाण भरपाई आम्ही एप्लाय करताय ती दिवपाची तेंच्यांनी। तुम्ही वर्सा खयचे पीक घेतात का एका वर्सान अशें? आता वर्सा हयसर ना अंदूच ही बाय मारल्यार आमी अंदूच मिरसांग लायल्या। ह्याच्या पयलीं आमी फक्त भात, नाशणी आणि तीळ हे उत्पन्न करता आमी पावसांतले। पण अंदू बाय मारली गव्हर्मेंटाच्या ह्याच्या प्रमाणे, त्या बाय मारली म्हणून नाही तर आमी मिरसांगे लायले यंदाच, म्हणजे थोडक्या प्रमाणात लायले आमी। बघूया म्हणजे कशें काय ते म्हाका ते सबंद लायतले। पण आता हे अशें जर गवेरेडे ह्या करते जाल्यार मागीर उत्पन्न करून फायदो काय ना। आता कवा ते बी सगळे लायलेले आहात। आता पोपयचं एकच झाड लायलेलं आहा आमी, पण फुडें ह्याच्या फुडें मी पोपय बी अशें काय ते लावंक सोदता मी। पण ह्याच्यावर आता फेन्सिंग करचें पडटलें, पण ते आता गव्हर्मेंट बघया, गव्हर्मेंटान सांगला सबसिडी बी आसा ताका बरी, ते आता करून बघया। आता तितून मातशी एक प्रॉब्लेम जाता भाटकाराचे येनू अशें, हेका लागून मातसो फाटी पडया आता आमी। हे खयच्या टायमार बी येतात असे गवेरेडे रातचे? हे राती सरासरी आता मी आता शेजारचो आहा न्हू ताका विचारले जाल्यार सरासरी 4च्या दरम्यान येयले म्हणटा तो। हे आता आमचो माळो घातलेलो आहा, हयसर आमी न्हिदता एकटो येवन रातची डेली। पण आयज रातीच एक येवंक ना आमी, किंवा न येवंक मेळाले आमी धुरी घालता अशें, मागीर ते येयनच ना। पण राती ते आमकां एक कार्यक्रम आसलो हळद, ताका लागून आमकां तो येवपाक मेळना। ते काल येवन अशें हयच्यान भायर सरले। ओके, कितले आसतले अंदाज?
म्हणजे असे अंदाज चारांक सुमार येऊन गेल्या म्हणटा ते ओके. हय शेजारचो आलो तेणी मागीर झप करून आवाज येता म्हणून उठलो आनी तो बघला 4 वाजलेली फाटल्यान घडे करून म्हणजे त्याचा आवाज करतो ते वयर पाय प्रुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल माळगीमनी. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.